सोऱ्या खातीर पर्यटक गोंया येनात, ते येतात गोंयची सोबीतकाय सैम पळोवपाक। 5 राज्यांनी मेळटा गोंया परस सवाय सोरो। अबकारी कर वाडीचेर निलेश काब्रालाचो दावो। मटको आनी कॅसिनोच्या विशया वयल्यान लोकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान मायकलाचेर उक्तायली तिडक। आप म्हणटा मायकल लोबोकरात ड्रग्स, शिंदळकी आनी मटको मंत्री। गोंयभर मनयली शिवजयंती, सरकारी पावण्यारय आयोजीत केल्ली कार्यावळ। फर्मागुडी जाल्ल्या 2 कार्यावळींनी दिसून आयले राजकी मतभेद। पुलिसांच्यो बोट्यो सरकारान कित्याक आडोवन दवरल्यात, राष्ट्रवादी काँग्रेसीन विचारलो प्रश्न। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। सोऱ्यावयलो कर वाडोवपाक आनी गोंयचे फेणयेचेर कर लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक वीज मंत्री निलेश काब्रालान तेंको दिला। पर्यटक गोंयांत सोरो पिवपाक येनात, ते मजा करपाक तशेंच सैमाचो आनंद घेवपाक येतात अशें काब्राल म्हणटा। ताच्याकूय फुडें वचून तो म्हणटा, अशीं 5 राज्यां आसात जातूंत गोंया परस सवाय सोरो मेळटा। सोऱ्यावेलो कर वाडोवपाच्या सरकाराच्या निर्णया उपरांत विरोधकांनी बोवाळ केल्लो। उपरांत सोरो वेवसायिकांनी मंगळारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली। सोऱ्यावेलो कर वाडोवपाच्या निर्णयाचेर पुनर्विचार करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार तांकां दिल्लें। गोंयांत सोरो हो सगळ्या परस सवाय म्हण ही म्हाका जी गोंयकारांक हें आसा तें रॉंग। हांव जर स्टॅटिस्टीक तुका दिली जाल्यार हांव सांगता सवाय सगळ्या परस सवाय सोरो म्हणटा हरियाणा आनी चंदीगड आनी मागीर दिल्ली, मागीर आनी एक स्टेट आनी अशें करून गोंयांत 7वी स्टेट आसा, 6वी स्टेट। आमचे लोकल फेणी, आमचे लोकल ब्रुवरींग पयशे सरकाराक दुसरे भाशेन करूं शकता, पूण आमचे गोंयकाराक सपोर्ट करपाचो विशय जो सीएमान घेतला हो बरो डिसिजन घेतला। जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल एक विस्की, स्कॉच विस्की खूब एक बरी विस्की म्हूण देशभर जगभर मानता। आनी ही बाटली दिल्ली आमचे हरियाणान ही बाटली 1650, गोंयांत 2400। म्हणजे एग्जाम्पल दिता, म्हणजे सोरो आमी लोकांचे कॉन्सेप्ट गोंयांत सवाय सोरो म्हूण लोक दिल्लीकार आनी खंयचे येवन पिता अशें ना। गोंयांत आमचो गोंय एक दुसरो स्टेट, गोंयांत ब्युटिफूल आसा, वेदर ब्युटिफूल आसा। गोंयांत येता ना दिल्लीकार येता आनी गोंयांत पेड्यार करता, आनी कोण येता आनी गोंय पेड्यार करता, सोरो पिता अशें ना। सरकार सोलर पॅनल बसोवपा खातीर 50% अनुदान दिता। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत सरकार बेगीनच अनुदान दितले। पयलीं लोकांनी आपणाचे पयशे मोडपाक जाय आनी सोलर घालपाक जाय। आमचे एनपॅनल एजन्सी आसा इन गेडा, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, तेंचे कडेन कोणाकूय जर ताका जाय तेणी एप्रोच जावंक शकता आनी तेजो प्रायस दिता। आतां जे लायटीचे बील आसा ते भशेनूच ते बिलाचेर तुका आपणाचे पॅनल घालूंक मेळटा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले। फकत मटकोच कित्याक, ड्रग्स आनी शिंदळकी कायदेशीर करात आनी मायकल लोबोक तेंचो मंत्री करात। सरकाराची येणावळ वाडोवपा खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन मटको कायदेशीर करचो आनी कॅसिनो बोटी हाडची म्हूण सुचयले। तेचेर आम आदमी पार्टी अशा खर उतरांनी तुटून पडल्या। दुसरे वटेन हाचे आड आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन दिल्या। गोंयची अर्थवेवस्था कोसळ्ळ्या, ती जाग्यार घालचे खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन केल्ल्या सुचोवण्यांची बातमी गोवा 365 दाखयल्ली। मायकलान मांडवींतल्यो 6 कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाक विरोध केल्लो। तेचे बदला शापोरा आनी जुवारी न्हंयांनी आनीक कॅसिनो बोटी हाडच्यो आनी मोपा विमानतळाचेर व्हडलो कॅसिनो झोन उबो करचो असो प्रस्तावय मांडिल्लो। ते भायर मटको कायदेशीर करून तेचेर 12% GST लावचो अशेंय सुचयिल्लें। एका फेसबुकाराच फकत 21 वरां भितर 15,000 वयर लोकांनी ही बातमी पळयली। सुमार 90 लोकांनी शेअर केली, जाल्यार लागीं 140 लोकांनी कमेंट केले, दादले आनी बायलांनी। तेतूंतले एकानूय मायकल लोबोच्या प्रस्तावाक तेंको दिलो ना। दुसरे वटेन आप आनी राष्ट्रवादीनय मायकलाक सोडलो ना। पळयात। मायकल लोबो कितें सांगता, आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन पयशे ना म्हणून तो कितें करता, आतां कजिनो खंय शापोरा रिवरान तो हाडूंक करता आनी जुवारी रिवरान हाडूंक करता। शिवोले मतदारसंघात तो जेटी बांदपाचो फाटल्या दिसांनी कोणी प्रयत्न केल्लो, एक्स MLAन प्रयत्न केल्लो, आमचो मांद्रेकारान प्रयत्न केल्लो, तांकां आमी आंदोलन केल्लें आनी थंय जेटी बांदपाचें बंद केल्लें। आमकां खबर आसली थंय जेटी येतली म्हणून। आतां मायकल कितें करता, आतां एक गुणो मारून पळयता, हांगा कोण उठ्ठा काय लोक काय ना। मायकलाक
सांगूंक करता गोवा हे जुगार अड्डो तूं करूं नाका, तूं मोठको हो लिगलायज जो करता म्हणटा न्हू, हे खरोखरच भुरग्यांचें भवितव्य, आमच्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांचें भवितव्य हे जुगार अड्डो जातलो. ताका लागून मायकलाक हांव परत रिक्वेस्ट करता, हे जे तूं कितें सांगलेलें आहा न्हू, कजिनो जे आमचे शिवोले नदीन हाडटा आनी जुवारीन जे हाडटा न्हू, ताबडतोब बंद करपाचें, नाल्यार आमकां खंय तरी रस्त्यार देवपाचो भाग पडटलो. तांचे कडेन सरकार चलोवपाक कॅपॅसिटी ना. जर ते रेवेन्यू आनी इकॉनॉमी वाडोवंक सोदता जाल्यार फक्त तांकां कॅसिनो याद जाता. आनी जर मायकल लोबो म्हणटा की आतां मटकाय लिगलायज करुया, हांव म्हणटा तुमी मटकाच न्ही, ड्रग्सूय लिगलायज करात, प्रॉस्टिट्युशनूय लिगलायज करात. आनी आमी डिमांड करता की मायकल लोबोक गॅमलिंग, ड्रग्स अँड प्रॉस्टिट्युशन मिनिस्टर ऑफ गोवा डिक्लेअर करात म्हणून. आनी कांयच उरिल्लें ना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि यशवंत परब. सर्वधर्मीय कष्टकऱ्यांक वांगडा घेऊन हिंदवी स्वराज स्थापन करपी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती बुधवारा सबंद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. शिवजयंतीच्या निमतान फोंड्या, दिवचले, म्हापशा आनी वास्को सयत हेर वाठारांतूय खासा कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. फोंड्याच्या शिवजयंती कार्यावळीक मात राजकीय मोडण आयलें. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ले कार्यावळीचेर बांदोडे पंचायतीन बहिष्कार घातलो. एकेच सुवातेचेर 2 कार्यावळी जाल्यो. सरकारी पावण्यार जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान गोविंद गावडे आनी रवी नायकान आनी उपरांत बांदोडे पंचायतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळीत ढवळीकार भावांनी वांटो घेतिल्लो. म्हाका दिसता शिवाजी महाराजांचो इतिहास हो आतांच्या भुरग्यांक परत एकदा कळप अत्यंत गरजेचो आसा आनी विशेश करून गोंयांत कळप अत्यंत गरजेचो आसा. आमी पळयता की शिवाजी महाराजांचो जो गड हांगासर आसा, शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर आसा, हो परत एकदा मोठ्या स्वरुपात करपाचो प्रयत्न डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आर्ट अँड कल्चर, आर्किओलॉजी हांच्या सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानान आमकां तेजो पायाभरणी सुवाळो करपाक जाय. येता आतां एका वर्साच्या कार्यकाळात आमी हांगासरूय बी हो प्रशस्त असो हो किल्लो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी नक्कीच फुडल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात ताचो पायाभरणी सुवाळो करपाचोय आमचो मनोदय आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचार तांचो संघर्श केल्लो तो आज भुरग्यां मुखार येवप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. आनी म्हणूनच आज शिवजयंती ही मोठ्या उंचायेचेर पावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी म्हणूनच देखून गोंयच्या सरकारान आज ही शिवजयंती फर्मागुडयेर आज कितलेच वर्सां जावन आमी साजरी करतात. आणि 77त हो पुतळ्याचे लोकार्पण जालें. त्या दिसा पासून आज पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुरळीत केल्ल्यो. अंदूच ताका फाटो दवरून ही कार्यावळ सरकारान आपले तरेन जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आसा ताचे तर्फे करनासतना इतर माध्यमांतल्यान करपाचो निर्णय घेतल्यान बांदोडा पंचायत तांकां फक्त आभार प्रदर्शन आणि येवकाराचें भाशण दिलें. इतलेंच न्हय, असो एक सुतोवाच केलो की हांगा जे हार छत्रपती शिवाजी महाराजांक घालतले ते फक्त 4च जाण घालतले आनी तेही म्हणजे 4 आमदार. जर तांकां हार घालपाक मेळना आनी कांयच करपाक मेळना जाल्यार वेगळो कार्यक्रम आमी करुया. हांवें तांकां तेंको दिलो. आमचे बरोबर बाकीचे सरपंच, पंचायत. शेवट हो लोकोत्सव आसा. 350 वर्सां आज पर्यंत ह्या मनशाचें नांव, राजाचें नांव अमर आसा. कित्याक? कारण ताणें लोकायुक्त आनी ज्यो गरजवंतांक ज्यो गजाली जाय त्यो केल्यो. हिंदवी स्वराज्य संघटनेन फोंड्या महाशिवयात्रेचें आयोजन केल्लें. हे यात्रेत व्हडा संख्येन शिवप्रेमी वांटेकार जाल्ले.
शिवजयंतीचो मुहूर्त धरून मुरगांवच्या किल्ल्यार खाशेले कार्यावळीचे आयोजन केले. ह्या वेळार जयंत जाधव, धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, नारायण नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मी हांगासर सगळे एकठांय येयल्ले आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्यांचे 18 पगड जाती धर्माचे छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांक तशे अमूक जातीचे तमूक जातीचे अशे कोणाचे मानले ना. हे सगळे हिंदू मुसलमान सगळ्यांक बरोबर घेवन छत्रपतींनी राज्य केल्लें आणि अशा राजांची जयंती आमी आयज साजरी करता. आणि छत्रपतींनी जशें राज्य चलयलें त्याच पद्दतीचे राज्य आमी चलोवपाचे आमचो प्रयत्न आसा. आज दिवचलेन मोठी शिवजयंती जाता म्हणजे एक दिवचली शहरांनी जाता आणि आज बोड्ड्याने मोठ्या प्रमाणात आज समजे कीर्तन आसा किंवा बाकी बरेच लोकांचे सत्कार आसा. अशा प्रकारची सबंद दिवचलभर आज रेलचेल आसा. आज आमी हांगासर रथयात्रा केल्ली आसा. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांक आसन रूढ हेचेर वाहनाचेर आसन रूढ करून सबंद मतदारसंघान बिचोली. आमचे खबराकार कृष्णा नायक, हिरू महाले, रमेश नायक आणि महेश गोवेकर. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या पुलिसांच्यो बडट्यो सरकारान कित्याक लागून आडावन दवरल्यात? राष्ट्रवादी काँग्रेसीन प्रस्न विचारला. कितलेशेच पुलीस निरीक्षक DYSP जावपाची वाट पळयतात. देखून आता तरी सरकारान तांच्या बडट्यांचेर लक्ष दिवचें अशेंय तांणी मागलां. कितलीशींच वर्सां जाली पुलीस निरीक्षकांची बढती प्रक्रिया आडकून पडिल्ल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डे म्हणटा. पुलीस निरीक्षकांक बढती दिवची सोडून सरकार DYSPची थेट नेमणूक करपाक सोदता अशें तांचें म्हणणें. आमचे गोंयचे भाव जवळ जवळ 40 PI पोलीस इन्स्पेक्टर गोंयांत आसा. ते जवळ जवळ 10 ते 15 वर्सां जालीं तेंचे पोलीस इन्स्पेक्टर टू DYSP हे प्रमोशन तेंची पेंडींग आसा. आता जवळ जवळ ते 10 ते 15 वर्सां जालीं वाट पळयता आणि बरें काम करून ते बरें काम करतात आणि गोंयचे गव्हर्मेंट जे तेंचे लक्ष धरून आसा आणि गोंयच्या लोकांक लागून ते काम करतात. तितूनसून आयज DYSP टू SP जावपाचे आहा आनी सकयल्यान हवालदार ते ASI जावपाचे, ASI टू PSI जावपाचे आसा. अशी हेंची प्रमोशन आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवान कित्याक लागून पेंडींग दवरलेली आसा? तुमी तुमचे मिनिस्टरांक MLA टू मिनिस्टर करतात पूण हे आमचे जे भाव जे गोंयकारांक लागून जे काम करतात तेंची प्रमोशनां तुमी कित्याक लागून दवरल्या? कारण काही PI आसा न्हू तेंची एज आतां 56, 57 जावपाची आहा. 55 क्रॉस जाल्या उपरांत 56 जाल्या उपरांत रिटायरमेंट जाता. ताका लागून ते जे तुमचे कडेन कितें मागतात फाल्यां सकाळी DYSP PIचे ते DYSP जाल्या उपरांत फाल्यां सकाळी तांकां अभिमानान सांगूंक गावतलें आपूण एक गोंयचो DYSP आसलो म्हणून. पूण हे आयज डायरेक्ट PI रिक्रुटमेंट घेता. म्हाका कित्याक लागून तें खबर ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. राजधानी पणजेत जावपी कार्निवाल मिरवणुकीचो दीस थारला पूण मिरवणुकीचो मार्ग अजूनय थारूंक ना. कांय कारणांक लागून मिरवणुकीच्या मार्गांत बदल केल्लो पूण आतां पणजेची कार्निवाल समिती पयलींच्याच मार्गांत ही मिरवणूक काडूंक सोदता. पूण पुलिशेन मात समितीच्या ह्या प्रस्तावाक न्हयकार दिला. गोवा इज वेडिंग डेस्टिनेशन ही ह्या वर्सा कार्निवालाची थीम आसा. पणजेच्या कार्निवल समितीक कार्निवल मिरवणूक पयलींच्या मार्गान काडिल्ली जाय. मांडवी वयल्या 3ऱ्या पुलाच्या कामा खातीर मार्गांत बदल केल्लो. आतां पुलाचें काम पुराय जाल्ल्यान ही मिरवणूक फोंडणे सचिवालय ते कला अकादमी ह्या पयलींच्याच मार्गान काडची अशेंय तांचें म्हणणें. कार्निवाल तयारी नेटार चालू आसा. तुमी ऑलरेडी पयला आसतलें रूट सजोवपाक, पेंडल घालपाक, डेकोरेशन करपाक सगळें काम चालू आसा. आनी जो रूट शेनवारा जो फ्लॅग ऑफ जातलो तो आमचो सांता मोनिका चेटीर थंय फ्लॅग ऑफ जातलें फ्लोट आनी थंयच्यान आदिशा पॅलेसा कडल्यान मांडवी हॉटेल टू लास्ट कला अकादमी कडेन हो आमी रूट फायनल केल्लो आसा. आनी कला अकादमी सावन ज्यो फ्लोट येतले ते डायरेक्ट दोनापाच्यान सारके इंडस्ट्री रोडार सावन भायर वतले. 4 दिसांचो सांबा स्क्वेअर हो आमचो प्रोग्राम कार्निवालाचो हो शेनवारच्यान थंय सुरू जातलो.
फ्लोट आमचो फ्लोट आसा पुलिसान आमचे ओल्ड जो रूट आमी मागलो तो रिजेक्ट केला पण आमी आमचे जे ठाम आसा आमी हो रूट हो चेंज करचो ना ऑलरेडी डेकोरेशन ऑलरेडी काम सगळें सुरू आसा कार्नावाल फ्लोट परेड जातलो जाल्यार ह्याच जाग्याचेर नाल्यार तुका कार्नावाल आमी दुसरे कडेन व्हरपाचो ना दुसरे कडेन आमी आयकुपाचें ना हांवें इमिजिएटली आज आमी कलेक्टरान आमचो बाबूश ठरयले आनी हांव कलेक्टरा वचून मेळ्ळें आमी कलेक्टरान इमिजिएटली म्हाका लेटर कर म्हणलें आमी लेटर हांवें ताका इमिजिएटली 3 सुमार लेटर बरोवन दिलें आनी कलेक्टरान फाल्यां अर्जंट मिटींग दवरल्या 10 सुमार विथ पुलीस आनी ट्राफीक पुलीस आनी आमकांय आपयला फाल्यां मिटींगेक MLAकूय आपयला आनी फाल्यां कितें तो कलेक्टर डिसिजन दितलो. We have decided to form a cause and we select a cause where people can donate towards and there is a company which has come forward and with a theme play for a cause. So the cause the city would adopt for this festival is straight up welfare and control. मजगती मडगांवां आयतार दीस कार्निवाल मिरवणूक जातली पूण वी फॉर फातोड्डा म्हणटा फातोड्डाय करतले कार्निवालाचें आयोजन. कार्नावाल म्हणल्यार कार्न म्हणल्यार पोर्तुगीजान तुगेले मीठ आनी वाल म्हणल्यार आदेश म्हणल्यार गूड बाय. सो जे पयले आदी जे सगळे जे स्टॉक रेडी करून दवरताले कार्नावालाक थंडे दिसान तें काबार करपा लागून ह्या कार्नावालाक आमी कॉमेर्स करतात. फॅट सॅटर्डे म्हळ्यार हो येता तो शेनवार आमगेलो पयलो स्टार्टींग कार्नावालाचो दीस आसतलो आनी शेनवार ते ट्युजडे म्हळ्यार हो एक आमचो किंग मोमोचो एक संदेश आसता सगळें खाया पिया मजा करात डान्स करात आनी तेच परंपरा आमी फुडें व्हरपाक लागून सगळे तयार जाल्ले आहा. आमच्या साश्टीच्या आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक मागता आमच्या कार्नावालाच्या फ्लोटा दिसा जो फ्लोट जातलो स्टार्ट पोलीस स्ट्रीटा टू मारगांव म्युनिसिपल स्क्वेअर बिल्डींग 123 सगळ्यांक हाजीर जावपाक आनी तेजी मजा घेवपाक. तेन्ना पळय GBDC ट्युरिजमान पणजी मिटींग घेतली आनी जेन्ना पळय ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें ना फातोर्डा हो रूट येवच्यान की आमकां पयलींचो रूट जाय म्हणून. आय थिंक Arthur has failed to defend the council and because of that we have not won because councilak कांयच वालोर दिलो ना. तर तुवें जर तो दुसरो रूट चेंज करपा जाय जाल्यार we should have gone back to the council, taken the permission of the council. जेन्ना पळय काउन्सिलान एंडोर्स केल्लें आसा की हो रूट म्हणून आनी तेन्ना काउन्सिलाक वालोर दिना आनी ताजो एक निशेध म्हणून आज आमी वचूना. इट इज एज सिंपल एज दॅट. फोंड्या 25 तारखेर कार्निवालाची मिरवणूक जातली. टुरिजम डिपार्टमेंटान फोंड्यान हो कार्निवाल दिल्लो आसा आनी आमचे जे फोंडेचे नागरीक आशिल्ले जेणी हेजे लीड घेतलेले तेणी 23 तारखे म्हणून डिसायड केल्लें पूण तें सगळें करतलो जायत जाल्यार ताका टायम ना आमचे कडेन म्हणून आमी कितें डिसायड केलां की हो 23 तारखेचो आसा तो सगळे तयारी करपाक तो 25 तारखेर फोंड्यान कार्निवाल दवरपाचो. कित्याक फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके वयल्यान सुरू जाल्ल्या राजकारणात आतां गोवा फॉरवर्डांनी उडी मारल्या. राज्य वेंचणूक आयोग मुख्यमंत्र्याच्या तालार नाचता असो आरोपय तांणी केला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पारदर्शकपणान घेवची अशें आवाहनय तांणी केलां. स्टाफाक ड्युटी सुद्दां घातल्यो की 22 तारखे इलेक्शन म्हूण पूण इलेक्शन कमिशनरान ताजे अजून ब्रश शब्द सुद्दां काडलो ना, प्रेस घेतलो ना किंवा लोकांक म्हायती दिली ना. जनरली कशें उरता की इलेक्शन कमिशनर प्रेस घेता आनी ब्रीफ करता की कशे प्रोग्राम उरतलो, केन्ना कोड लागतलो, केन्ना बाकीचे प्रोग्राम दितलो, हें सगळें इलेक्शन कमिशनर सांगता. पूण फर्स्ट टायम अशें पळयलें की झेडपीच्या इलेक्शनाक इलेक्शन कमिशनर हो तोंड बंद करना आनी सगळें सरकारचे वतीन ठरता. जर सरकारच आनी पंचायत डिपार्टमेंटच जर हें सगळें ठरयता आनी पंचायत डिपार्टमेंटच जर प्रोग्राम ठरयतलो तर मागीर इलेक्शन कमिशनराक इतले पयशे दिवन दवरपाची गरज ना. ताका जो सुटीक जो रिटायरमेंट बेनिफीट दिला ते गोंयच्या पयशांनी तो बंद करप बरं काय दिसता म्हाका. इलेक्शन कमिशनर जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर करतलो तेन्ना तोय एखादी मामलेदाराक सांगत एखादी की बाबा तूं डिक्लेअर कर म्हण आनी कोणाक हें करपाचें ना. सरकार पंचायत डायरेक्टरान नोटिफिकेशन काडपाचें अमके जिखले अमके पडले म्हण. तूं सुटीर आयिल्ल्या भशेन वागनाका.
गोंय हें तुगेलें हॉलिडे डेस्टिनेशन म्हूण तूं काम करनाका, तूं खरो इलेक्शन कमिशनर म्हूण काम कर आनी गोंयच्या जनतेक दाखोवन दी की आपूण खरीच पारदर्शक रित्या बरे तरेन इलेक्शन घेतलो. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फकत ईडीएम महोत्सव आयोजीत करू नाकात, मतदारसंघाच्या उदरगतीचेरूय लक्ष दियात. महिला काँग्रेसीन उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकाराक चिमटो काडला. उदरगतीच्या मुख्य प्रवाहांतल्यान बाबून पेडणे मतदारसंघाक कुशीक दवरिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पळयात. लोकला कडेन उलयलें आनी लोकलांनी म्हाका कितें सांगचें, मॅडम हांगा ट्रान्सपोर्टाची फॅसिलिटी ना. मॅडम ट्रान्सपोर्टाक इतलें वायट की आमी गोंयांत रावन आमकां दिसता खंय तरी आमी खंयच्या तरी रिमोट एरियान रावता, रिमोट सिटीन रावता अशें. कित्याक खंय आफ्टर 7 o'clock कोणाक एक एक्सिडंट जालो वो कितें इमर्जन्सी आयली वो तांकां कशे भाशेन मडगांव म्हापसा पावपाक जाय वो पणजे पावपाक जाय जाल्यार तांकां खंय ट्रान्सपोर्ट ना. देर इज नो फॅसिलिटी ऑफ ट्रान्सपोर्ट. तूं म्हाका सांग इमर्जन्सीत लोकांनी कितें करपाचें. आतां तुमी पळयात हांगा स्ट्रीट लायट्स नात. अरे वी आर इन गोवा, यू आर इन पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी. द MLA has ruled here for more than 4 terms. The same MLA, he has become even the minister. And deputy CM, he was a deputy CM of Goa. Today, it's so bad that there are no street lights, no proper facilities of transport, no roads. हांगा म्हणटा त्या 20 registered deaths जाल्ले आसा. आनी if I'm not mistaken 15 January एकलो यूथ बाबडो भुरगो हांगा एक्सिडंट जावन ताजी लायफ काबार जाली. ताजी लायफ स्टार्ट जावपाची आशिल्ली, ती लायफ काबार जाली. ह्या लोकांनी तुका विश्वास दवरून वोट घालतात की तूं कितें तरी डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून. आमी लोक सांगतात आमी तुका निवडून फक्त संबंद ऑर्गनायज करपा खातीर न्ही, हांगा डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हूण तुका हें केलां म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हजो मेन आसा की पेडणे थंय इज बिकम अ गॅमलिंग डॅम. Everyone talks about Pedne. Today the women of Pedne are cursing the godfather who is promoting these gambling dens. There are around 3 gambling dens. Torshe villages, Torshe gawan म्हणटा जाल्यार सारके विलेज गॅमलिंग डेन जाल्ले आसा. बायलांची शिराप पडपाक लागल्या. कित्याक कश्ट करून बायल्यो हाडटा, पोटाक मारून जे जोडटा ते खंय तांचे घरकार आसा ते गॅमलिंगाक घालता म्हणून. सो हाजो गॉडफादर कोण आसा ताजेर मातशी कारवाई करची. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात साईदत्त कामतीचे फोडणी फोव. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. सद्या गोंयकारपण काबार करपाचो प्रयत्न चलिल्लो कडेन आहा. कारण ह्या सरकारान फेणयेचेर टॅक्स वाडयलो आहा. फेणी म्हणटा ती टॅक्स वाडोवपाची गजाल रे. फेणी म्हणटा ती आमची गोंयकाराचे पयली प्रतीक आहा. आनी फेणयेचेर टॅक्स वाडयले कारणान गोंयकार आतां सोरो पिवपाक सारको सोदपाना न्ही रे. तो कोरोना वायरस थंयच उरलो. कोरोना कोण भिना, पूण हो सोरोना वायरस जो पळय आहा तो गोंयकाराक मारून उडोवपाचो आहा. कारण आमगेल्या माडाची फेणी, काजूची फेणी हे गोंयकारपणाचें प्रतीक आहा. आनी हे आमगेली पयर लचाणां थोडी गेल्ली ती ह्या वडच्यान त्या वडच्यान 10 जाणटे दे हॅड केम टू मीट मी. ते म्हाका सांगतात की गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करा आनी तो सोऱ्याचो प्रायस जो पळय वाडिल्लो आहा तो कमी करपाक लाय. म्हणून जाल्यार आमी फॉरवर्ड वचपाक तयार आहा. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां कोरोना वायरसाचें मारूजक हो सोरोना वायरस जो पळय आहा ताका आमी पयली जाग्यार हाडया. आनी हें तुमकां सगळ्यांक कळपाची गरज आहा.